तुझ्या भेटी पोटी आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमळ्या भोवतीन उबे खात्या कळसान मुना भेटू करता फुलिता दिसो आयसो तुवें सामकां दिलो वरसून तुजी मात कार्या उपानी खाल सरका दिवसो मुळे तुझ्या मित्रे नाटल्या मुगा तुझ्या विधी पोटी आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमळ्या भोवतीन उबे खात्या कळसान मुना भेटू करता फुलिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. जेजू बाळकते बोमगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्सा पयले बोटी बाळूक जेजूची भक्ती करचें एक कुटाम जावन आमी हांगासर ह्या देव तंपलान जमल्या. बाळका जेजूक अर्गां दिवंक एक नव्या वर्साचें देणें ताणें आमकां फोव केल्ले खातीर मात्र न्ही ह्या वर्सा आनीक सडीत मापान ताच्या भक्तीपणांत वाडोवंक आनी ताची खरी भक्तिका जावन आमी हेरांक एक मेल फांगत जावन तर देवान फोव केल्ल्या ह्या नव्या वर्सा खातीर अर्गां दिता आसतना आमी ह्या वर्सांत ताका आनी आमच्या शेजाऱ्यांक सडीत लागीं जावंक मोगा मैपसाची जिणी जिवंक तसो आदार आमी मागया. असले मिसांव आमच्या जिवितांत जिवंक आमी सुकलेल्या खातीर आमच्या आळसाये खातीर बेजबाबदारीपणा खातीर सुमेलकचें बोगसाने मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक मुसुकड्या वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो बोड अपराध सदांच ओंकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणटा तुमी मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूकर सोमिया काकूकर क्रिस्ता काकूकर सोमिया काकूकर सोमिया काकूकर. प्रार्थुया. आमचे जे कितें वैयक्तीक ते सवां आसात तशेंच ह्या मिसार कोणें तांचे ते सवां दिल्यांत तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडया. प्रत्येक जावन जाकीर म्हणल्या एका तरण्याट्या पासत मागोंक तुमचे लागीं विनंती करता. खनवळ्या बापा, तुजे एकल्याच पुताच्या जल्मान तुजे परबेची सोडवून आजपणी तुवें सुरू केली. ह्या बोवार्थान आमकां तुज्या सेवकांक तीर कर आनी तूं आमकां दाखयता ते वाटेन चलोवन बसयलेल्या वैभवाक आमी पावोशी कर. हें आमी मागता
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भुरग्यांनो, कोणेय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो, कित्याक सुरवेतावन देवसार पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवा तावन जल्मालो पाताक करिना, कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्यां आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे. जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवा तावन जल्मालो न्हय. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. देवाची सडवण देखली. प्रितुमेशेकांची देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्या जंय ताणें आपणायला. प्रितुमेशेकांची देवाची सडवण देखली. आसा तो लोक आनंद पावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटो. पर्वत संतोषान उडो नासो. प्रितुमेशेकांची देवाची सडवण देखली. सगली सृष्टी येवसो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासो. तो संवसाराची मुनसबी करूंक येतलो. सतनितीन प्रितुमेची तो झडती करतलो. न्यायनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. प्रितुमेशेकांची देवाची सडवण देखली. प्रितुमेशेकांची देवाची सडवण देखली. Hallelujah, 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 hallelujah. आदि मागाव परत्यान परत्यान आनी सपार्थरांनी प्रवाद्या मुखात देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो.
Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा जुवां आपल्या दोग शिसां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान सुमकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शिडी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटींगवलो आनी ते आपल्या फाटल्यान येताले ते पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. जुवांचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो, सिमांव, पेद्रूचो भाव आंद्रे, ताणें वचून पयलें आपल्या काशा भावा सिमांवक सोदून काडलो आनी मेसिया, तशें म्हळ्यार मागलोलो, आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांवक जेजू सरशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांचो पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचे उतर हे. जेजू बाळकते बोमगच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्त जयंतीच्या काळार आसा. इंग्लिशांत क्रिसमस टायड म्हणटात, क्रिसमसाचो काळ. आमचे लितुर्जीक वर्स आद्वेंताच्या काळा मुखांतर सुरू जालें. त्या उपरांत क्रिसमसाचें फेस्त आमी संभ्रमलें आनी त्या उपरांत 8 दीस म्हणजे जानेवारीच्या 1 तारीखे म्हणसर क्रिसमसाचो अस्तव आसलो. म्हळ्यार क्रिसमसाचें फेस्त वा तो मिस्तेर आमी 8 दीस नियाळीचे म्हणून इगर्जमाता आमकां आपोवण दिताली. आनी हर एका वर्सा क्रिसमस आमी 8 दीस संभ्रमता. ताका म्हणटा क्रिसमस ऑक्टेव. ऑक्टेव म्हळ्यार 8, कन्नडांत अष्टका म्हणटात. आता त्या उपरांतलो काळ क्रिस्त जयंतीचो काळ वा क्रिसमसाचो काळ, इंग्लिशांत क्रिसमस टायड. आनी हो काळ जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे म्हणसर आसा. आनी त्या उपरांत सादो काळ. आता ह्या क्रिस्त जयंतीच्या काळार वा क्रिसमसाच्या काळार पयलें वाचप सडताव जावन सांजुवावन बरयल्ल्या पत्रांतलें आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 3 पत्रां जुवावन बरयलेलीं आसात आनी त्या पत्रांतावन हीं वाचपां आसात. आनी सडताव जावन सांजुवांची पत्रां आमी घेतलीं जाल्यार थंय आमकां पळोवंक मेळचो विशय कितें म्हळ्यार मोग, देवाचीं भुरगीं जावन कशें वाडचें आनी पातक कशें पयस करचें, ह्यो
तीन संगती जेराल रितीन ह्या पत्रान आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ह्या दिसांनी आमी जुवांवच्याच वांजेलांतली वाचपां म्हणजे वांजेलाचें वाचप आयकते आसा प्रत्येक जावन ह्या क्रिस्त जयंतीच्या काळार. आनी थंयसर स्नानीक जुवां विशयंत आनी ताणें जेजूक परगट करचे विशयंत तो आमकां आयकूंक मेळटा. वाचपां जुवांच्या वांजेलांतली आनी थंयसर स्नानीक जुवांवन जेजू विशयंत दिवची साक्ष आनी स्नानीक जुवांवन जेजूक परगट करची रीत आमकां थंयसर वाचूंक वा आयकूंक मेळटा. आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार मुखार भोवन बडिनो थंयसर जेजू सोलून वेचें स्नानीक जुवांव पळयता आनी म्हणटा की पळया देवाची शेळी, पळया देवाची शेळी. आतां कितें जालें, स्नानीक जुवांवचे शीस आसले आनी केन्ना तो म्हणटा की आळे देवाची शेळी थंयसर आसा तेन्ना जे कोण ताचे शीस जावन आसले ते तासो सांगात सोडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. पळय हांगासर जुवांव म्हणटा ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. सो हांगासर स्नानीक जुवांव जेजूक इंट्रोड्यूस करते आसा. आतां उपरांत कितें जालें, दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले आनी आतां ते जेजूचे शीस जाले. आनी त्या दोगांतलो एकलो आंद्रे, त्या दोगांतलो एकलो आंद्रे आनी एकल्याचें नांव कितें तें आमकां सांगूंक ना. हो आंद्रे जेजू फाटल्यान गेल्लो, जेजू सांगता रावता कित्याक जेजून म्हळें येया आनी पळया आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. तो खंय रावता तें पळयलें आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले. सो एक दीस जेजू सांगाता रावले उपरांत जेजूचें आयकले उपरांत आंद्रे कितें करता, घरा येता आनी ताच्या भावाक तो आपोवन व्हरता. तो म्हणटा पळया मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हूण ताच्याच भावाक तो सांगता आनी भावाक जेजू सरशी आपोवन व्हरता आनी जेजू कितें करता, ताचें नांव बदलिता. तूं येदोळ म्हणसर सिमावासुलोय आनी मुखार तुका केफस वा पेद्रू म्हणटले. पळय मुखार भोवन आनी बडिनो ह्या एका वांजेलांत दोन गणितां आसात. ह्या दोन गणितांनी एकलो आनी एकल्याक जेजूची वळख दिता. पयलें स्नानीक जुवांव ताच्याच शिसांक म्हणटा आळे थंय आसा देवाची शेळी आनी त्या शिसांतलो एकलो ताच्याच भावाक जेजूची वळख करून दिता. भोवन आनी बडिनो आमी गद्दळायेन क्रिस्मसाचें फेस्त आचरण केलें. जावं पुरो इगर्जेंत जावं पुरो आमच्या आमच्या घरांनी गद्दळाय म्हणटाना खंडीत जावन बायली गद्दळाय आसाच. जावं पुरो आमच्या रांदपांत, जावं पुरो आमी केल्ल्या शॉपिंगांत, जावं पुरो आमच्या क्रिस्मस डेकोरेशनांत, क्रिब्बांत, स्टारांत, हेर सर्व संगतींनी. पूण आज आमी आमकांच विचारूंक जाय मुगाळ भोवन आनी बडिनो आमी कितल्या मापान क्रिस्मसाच्या क्रिस्ता विशयंत उलयल्लें आसा. कितल्या मापान आमी ह्या क्रिस्ताक पयलें ताचे सांगाता आमी रावोंक प्रयत्न केल्लें आसा. कित्याक जेजू न्ही मात्र त्या ताच्या दोगां शिसांक सांगता की येया आनी पळया. आमकां हर एकल्याक जेजूचें आपोवणें आसा ताचे संगी वचोंक, ताचे संगी रावोंक आनी ताचो अनुभव करूंक. आनी अनुभव केल्ले उपरांत तो अनुभव हेरां संगी वांटोवंक. कित्याक जेजू संगी रावल्लो, अनुभव केल्लो आंद्रेच कितें करता मुखार ताच्या भावाक जेजू विशयन सांगता. तर मुखार भोवन आनी बडिनो आमी जेजूक कितल्या मापान ह्या क्रिस्मसांत अनुभव केला. जर क्रिस्ताक हांवें अनुभव केला जाल्यार
ऑटोमॅटीक जावन कितें जाता तो अनुभव हांव हेरां संगी वांटून घेता. कित्याक जेजू भेटचो जेजू संगी रावचो अनुभव इतल्या संतोशाचो आनी तृप्तेचो आनी बेसामाचो. आनी केन्ना आमकां संतोश आसा तृप्ती आसा तो आमी आमचे इतल्याक बांदून दवरिना बदलाक हेरांक वांटाव. जर आमी वांटूंक ना जाल्यार जेजूक आमी भेटूंक ना म्हूण जालें. ह्या क्रिसमसाच्या वेळार जेजू म्हजे थंय जल्मून येवंक ना म्हूण जालें. त्या जेजू संगी हांवें वेळ करसूंक ना म्हूण जालें. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो हाचें वाचप आमकां एक जागवण कशी आसा आनी आमकांच सवाल करूंक आपयता की तुका जेजू निजाके मेळ्ळा गे. ह्या क्रिसमसांत जेजू संगी तूं रावलाय गे. कित्याक जेजू आमचे संगी जिवंक आयिल्लो आमचे संगी एक जावंक आयिल्लो. त्या देखून ताका नांव दिल्लें आसा इमॅन्युएल. आमचे संगी जिवंक आयिल्ल्या जेजू सांगता आमी रावल्या गे म्हणचे सवाल आमी आज विचारूंक आसा. नंतर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो परत्यान जेजूचो अनुभव करूंक प्रयत्न करया. परत्यान जेजू विशयी हेरांक सांगूंक प्रयत्न करया आनी तांकां जेजू थंय हाडूंक प्रयत्न करया. आमी खंय भायर वचचें म्हणना. आमच्याच घरांत आमी सांगाता मेळून क्रिस्ता विशयंत क्रिसमसाच्या संतोशा विशयंत कितलें आमी उलयल्लें आसा. जेजूचो जल्माचो अनुभव म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत कसो जालो तो संतोश आमी कुटुंबांत सांगाता कशें जियोवया एक कुटाम जावन ह्या विशयंत आमी चर्चे चलयल्या गे. चलोव ना जाल्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो आनीक क्रिसमसाचो काळ आसा. ह्या क्रिसमसाच्या काळार हे अनुभव आमी वांटून घेवया आनी एकामेकाक क्रिस्ताचो अनुभव जोडचे थंय आमी आदार दिवया. आनी अशें क्रिसमसा वेळार जेजून हाडिल्लो तो संतोशो समाधान तृप्ती दादोसकाय आमच्या कुटुंबांत अनुभव करूंक प्रयत्न करया. आमेन. किती सुमिया तुका हे भेटूने वेळा ना किती स्मोचे मुळे म्हाकाच भेटता तुका म्हाकाच भेटता तुका गुंडोची मी तासू ती म्हाका पोसता वायट दाकासू सासनी पिवंत काय कष्टा वावरासो तुम्ही मुझेर मोठला तुकाच भेटून दिवच्या म्हाका तुवें रोसला म्हाका तुवें रोसला. भोवन आनी भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी निमीत आनी आमच्या किपोसून श्रेश्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा
सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवटवो कितलो आजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूता संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. Puvitr, 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 del balanço Luís Porto, Sergai Samsar por lá do Javi Pavan, Surginto Kaji, Luís Pratinamito Kakaji, Surginto Kaji. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Sumia Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पिता. तुझे पुनः जीवन पुनामी करता. तुझ्या लीला आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेच्या विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोट कर. तांकां आनी ताच्या तुजे इश्टगतीन अंत मेल्ल्या सुमेस्थांक तुजें फजळीत म्हाका मोडपावंक फोव कर. आम्हा सुमेस्थांची दया कर म्हणून मागता. आमकां हमरे देवाचे माये संगती, भगवान जिजो जुजे तिचो पती, भगवान धर्मता आनी सर्ग आनी तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन आमीन आमीन.
जेजूंचे केल्लें मागणें सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां थाळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निबार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Tu makasay mukhang karispeto Pulpilot bonito upang tucalipo upang tipo Sumya Jesu tumusuray Raya Jesu tumakasay mukhang karispeto Pulpilot bonito upang tucalipo upang tipo
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कोडे रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडुकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्सा पयले फावटी बाळूक जेजूचें कुटाम जावन आमी हांगासर जमते आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या पुणशेताचे नावे हांगासर आसच्या सर्व कर्मलितांचे नावे ह्या नव्या वर्साचे सुभाशे हांव पाठयतां. आनी हें एक नवें वर्स आमकां आनीकय सडीत देवाच्या बेसवान भरलेलें, एकामेकाच्या माया मोगान आनी हुस्क्यान जिवंक आदाराचें जावं दी म्हणून आशेतां. विश यू अ हॅपी न्यू इयर. ह्या नव्या वर्सांत ह्या पुणशेतांत चडसो व्हडलो दबाजो म्हळ्यार बाळूक जेजूची वार्षिक परब. आनी येदळचो तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे जानेवारीच्या 14 आनी 15 ती समरमता. आनी फाल्यां तावन ह्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसाची नोवेना आमी सुरू करता. आनी ही नोवेना हर एका ब्रेस्तरा भाशेन हांगासर आसतली. हर एका दिसा 9 मिसां आसात. फेस्ताचो जेराल विशय आसा जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. लुकाचो वांजेल 2 अध्याय 52 वळ हो विशय आमी घेतला. ह्या विशयाच्या सांगता वा त्या विशयाच्या उपरांत कशें आमी जेजू भाशेन वाडूंक जाय, जाणवायेन आनी प्रायेन बरोवंक जाय म्हणून नियाळ करतले. आनी अशें वाडचे थंय आमकां कसल्यो संगती पूरक आसात, कसल्यो संगती आदाराच्यो आसात, त्या विशयंत मुखल्या 9 दिसांनी आमी नियाळ करतले. त्या देखून तुमी हर एका दिसाच्या नोवेनांत भाग घेवन हो एक अपुर्बायेचो विशय समजूनच्यांत आनी नियाळ करच्याक तुमकां आमी आपोवणें दिता. ह्या विशयंत हेरांकय तुमी खबर दिवची. आनी आज सांजेच्या 4:30 वरार वोजेंचो पुरशांव कोर्डेल फिरगेचे तावन सुरू जाता. तुमकां कळीत आसा मुखल्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या 2 दिसांनी आमी हांगासर भक्तिकांक दनपाराचें जेवणाची वेवस्था केल्या. आनी हाका आदार जावन आज आमी वोजांचो पुरशांव काडटे आसा. त्या देखून तुमी सकडांनी ह्या वोजांच्या पुरशांवांत भाग घेवचे म्हणून आपोवणें दिता. साध्य जाता जाल्यार तुमच्या कुटुंबाच्या नांवार, तुमच्या इश्टांच्या नांवार, तुमच्या बिझनसाच्या नांवार तुमी वोजी हाड नेवची. वोजी हाड नेवंक साध्य ना जाल्यार वडना, पुरशांवांत भाग घेया. कित्याक फाटल्या दिसांनी हांव तुमचे लागीं सांगते आसा बाळूक जेजूचेय आजच्या भक्तेक गौरवाक आनी अभिमानाक आमकां मेळचो हो एकच अवकाश परगट रितीन ताका मान करूंक. आमचो मान, आमची भक्त ह्या कंपाउंडाक मात्र सीमीत जायनासतना उक्त्यान पासारूंक आनी त्या मुखांतर हेरांक प्रेरीत करूंक आनी आमची भक्त, आमची शिस्त, गौरव पळोवन हेरांनी जेजू थंय येवंक एक अवकाश जाता. आनी असले भाग आमकां ह्या वोजेच्या पुरशांवांत राखून आसा. त्या देखून बाळका जेजू थंय आसच्या भक्तेक तुमकां परगट मान करूंक हो एक व्हरतो अवकाश. त्या देखून तुमी आतां मिसाक आयल्यार वडना, तुमी परतून ह्या वोजांच्या पुरशांवाक मेळचे म्हणून तुमचे लागीं खालती विनंती करता. त्या उपरांत हांगासर सुमार वोजांचो पुरशांव पावले उपरांत सुमार 6 वरांचें आमी एक मोठें वेदीक कार्य आसा केलां. आनी ह्या वेदीक कार्यांत 3 धर्माचे
प्रतिनिधी हांगसर आमचे लागीं आसतले आनी आमचे लागीं ते उलयतले मोठव्यान आनी त्या उपरांत आमी बावटो उबारतले. बावटो उबारचे मुखांतर ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन मेळटलें आनी त्या उपरांत नोवेनाचें मीस आसतलें. 6 वरांचें नोवेनाचें मीस बावटो उबारलेल्या उपरांत सुमार 6:30 वरार आसतलें आनी कन्नड मीस आसचें ना. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक परत्यान सांजेर हांव पळोवंक आशेतां. आतां नोवेना खातीर दिंबे घालया. भोवन आनी भयणीनो, जायती मागणी तेसावां घेवन आमी हांगासर आसा. प्रत्येक जावन देवान आमकां एक नवें वर्स आमच्या हातान घालां. ह्या नव्या वर्सा विशयंत आमी केल्ली योजना, आमचे इरादे, आमचे तेसावां, आमचे निचेव बाळका जेजू मुखार हाडया. तशींच ह्या वर्सा विशयंत हांवची कावजेणी भिरांत तें जेजूक ओपून दिवया. आनी प्रत्येक जावन आयच्या संजेतावन ह्या बाळूक जेजूच्या वार्षिक परबेक आमी करची सर्व तयारी बऱ्या रितीन जावच्याक, सर्विज्ञान वरांतलें ताणें आमकां राखून व्हरच्याक. हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक ताचो अनुभव मेळच्याक आमी मागया. प्रत्येक जावन जाकीर म्हणच्या तरणाट्या पासून आमी मागया. सांगता आमी मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तुजी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए आजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन. अर्घ मागणें. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दय केल्ल्या ए देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. तुज्या अजपंच्या इमाचे मोरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यांत तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेत आनी रास करता
ससनाच्या ससनाक नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुगे सारका, तुका वंदिता वैभवनिता, मुखारां तुझ्या आस्तीन वासका भेटयता, महिमा वखणटा मोकळी कुसरता, बापा ताकून पेबे सावधान माता, देवासू मुनी सालो मुनी खुशी सुनून आयलो, बुद्धी नुरपे मुखान वाटलो, देवा खुशी काल तू जालो, नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुगे सारका, नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुगे सारका, मुखार पुत्रा सुवे अंकार मुर्या शिरवाती बाळूक जेजूच्या भक्तिकनो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा, जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोरडेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेचें 6 वरांचें मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाचीं बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सकड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात.
या दिसाचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनअदीक दोतोर फ्रांसिस सेरावो शिवमोग्गा दिएसीसचे गोळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासोत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपरांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांकी आपोवनडा, बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाचें नांव बाळूक जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळूक जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.